आतां पळयात, लोकांक सगळें दिल्लें देवान, सगळें ताणें केल्लें, पूण तरी पूण ती आपलेपणान जिवंक लागली म्हणटच ती काळोखान जिवंक लागली. तांकां मागीर आनी दिश्टी पडना, कोणें कितें सांगलें तो ती नाकारतात. आनी अशें जाता आमच्या जिवितान. कोणानूय तूं आमकां कितें सांगलें, तूं सारकें करिनाय, हे भाशेन करूंक जाय, आमी रोखडीच नाकारता, रागान बोत्ता आनी तांकां मागीर पयस कोत्ता. पूण मारयेन कितें केलें? देवान तिका निवडली, तिका घडोवन हाडली. पूण तिचो सहकार सदांच आसलेलो. ती सदांच चाकोर कशी आपूण जियेताली आनी देवाची येवजण कितें पळय ती कोत्ताली. जें करूंक जाय तें बरे भाशेन कोत्ताली. आनी हाका लागून ती कृपेन बरोवन देवान तिका देवाच्या पुताची आवय केली. म्हणटच हें कशें घडलें तें आमी आयकलां. जेन्ना देवदूत तिचे सुशें आयलो आनी तिका सांगलें, तेन्ना तिणेन आपल्या मनांत ही चिंतना हाडली, हांव आंकवार, हांवें आजून दादल्या लागीं संबंद घडूंक ना, हांव कशी गर्भेस्त जातली? तर मागीर देव मागीर भितरल्यान तिका कळीत कोत्ता दुता वरवीं आनी सांगता, पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्मो हें तुजें सगळें घडोवन हाडटलो. कित्याक? देवा लागीं कितें जायना म्हणून ना, आमच्या लागीं जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता म्हणटच हे भाशेन तिणें स्वत मानलें. आनी ती म्हणूंक लागली, वय तुका जाय पळय तशें कर, हांव तुका पूर्णपणे खुरपेन बरोवन सहकार कोत्ता, हांव चाकोर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. हो सदांच आमचो रिस्पॉन्स जावंक जाय. आनी ती आमचे सारकेली आसून हो रिस्पॉन्स दिलो आनी ती मागीर देवाची माय जाली. आनी हो देवाचो पूत राजा सगळ्या संवसाराचो आनी स्वर्गाचो म्हणटच ती राणी जाता, कित्याक ती राजाची माय. आनी हे परी आमी सगळीं तिच्या आसऱ्या खाल जिवंक जाता. ती आमचो बरो सांबाळ कोत्ता, राणी कशी आनी माय कशी, आनी देवाची माय कशी, आनिकूय ती आमचे बसत मागता आनी सांबाळटा.